नितळां कांकरमोन परता नितळां कांकरमोन परता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाचे नोयचे वासाप आमकां सांगता देवाच्या मोगाचेर, देवाच्या पदवेचेर, देवाच्या सक्तेचेर आमी भवार्थ दवरता तेन्ना आमच्या जिवितांत आजापां घडतात. एक मोनो देमसार लागलो मनशाक जेजू बरो करता. ह्या संदर्भार सगळो लोक देवाक स्तुती गायता, होगलाप दिता. एक नवो प्रवादी आमच्या मदें आयला म्हूण लोक चिंता. सांगातच तो बरो जाल्लो मनीस देवाक हर्शिता. पूण थंयसर एक पंगड आसा फारिजेवांचो, शास्त्र्यांचो, केदाळाय देवाक सोम्यांक गुन्यांवकार करचो तसलो. सोम्यांक गुन्यांव म्हणटा भोवस वर्त्या रितीन. कित्याक म्हळ्यार देमसराच्या पदवेन जेजू हें काम करता. देमसराच्या पदवेन जेजू देमसरा धांवडायता म्हणलें. आनी हें भोव व्हडलें पाताक म्हणून सोमी तांकां म्हणटा. देवनिंदा, पवित्र आत्म्या विरोध केल्ल्या देवनिंदेक पातकाक केदींच बोगसाण येना. जेजूक देमसार म्हणलें ते पवित्र आत्म्या विरोध करचें पाताक म्हणलें सोमी म्हणटा. ते आमी समजता. देखून आमचो भावार्थ क्रिस्ता थंय दवरया. जें कितें बरें आसा थंयसर वायट आसा. देखून वायटा विरोध झुजच्याक आदार ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमची पातकाय आमी वळखून घेवया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदधरा देवाक आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून उसारून सांगता. मनान चिंतन तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्यांका क्रूत कर, सोम्यांका क्रूत कर, क्रिस्ता क्रूत कर, क्रिस्ता क्रूत कर, सोम्यांका क्रूत कर, सोम्यांका क्रूत कर. प्रार्थुया. भोव वर्त्या आनी महिमेवंत देवा, तुजे मुखार कालती जावन आमी हें प्रार्थना करता. आमचे सोडवणे परब लागीं पावत येता. तर पास्काचो गुट व्हड्या भक्तीन आनी सुपाळायेन संभ्रमाक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनांच्या ससनांक. आमेन. सरस्परा आपल्या देवाच्या उतरा कानदिनातली पर्जा इस जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. अशें म्हणटा सरस्परो, हांवें ताका ही एक आज्ञा दिली, म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी पर्जा जातल्यात. हांव तुमकां परमायता ते वाटेन चला आनी तुमकां सुखू लाभतलें. पूण तांणी पाळो दिवंक ना, तांणी कान दिवंक ना. आपल्या खोट्या काळजाचे दरुणायेन ती सरलीं आनी आपलें तोंड म्हाका दाखोवचे बदलाक आपली पाट म्हाका दाखयली.
तुमचे पूर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसातून आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाले म्हणून आसता हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवका प्रवाद्यांक धाडले तरी तांणी म्हजें आयकूंक ना म्हज्या उतराक तांणी कान दिवंक ना ती धरून रावली आनी आपल्या पुर्वजा प्रास पास्ट जाली देखून तुवें ही सगळीं उतरां तांकां सांगूंक जाय पूण तुका ती चीन दिवची नात तांकां तूं उलो मारशी जाल्यार ती जाप दिवची नात देखून तांकां सांग ही परजा सरस्पर आपल्या देवाच्या उतराक चीन दिना वा शिक्षीत जावंक इन्कार करता विश्वासपण नापेन्स जाला हें उतर तांच्या तोंडांतलें सरून गेलां देवाचें उतर हें देवाची तुका क्रिस्ता तुमची जवाबू आज सरस्पर ताळो तुमी आयकशे जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात आज सरस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात येया संतोषान सरस्पराक उल्हास या आमच्या तराणाचें कडप जावन आसतल्याक वाकणया आर्गां स्तुती करूंक ताजे समोर येवया गितां गायन आनी ताजी कीर्त गावया श्लोक आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात येया सरपडून ताका आराधन करया आमकां रसल्या देवा उजीर दिंपेनी पडया तो आमचो देव आमी ताज्या सर्वाचे शेळयो तो पोस करून सांबाळता तो इंड श्लोक आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात आज ताजो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार अरण्यांत केल्ल्या बरी तुमची काळजां दारूण करिनाकात थंय मेरेबान आनी मस्सांत तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महत् कार्यां देखल्यांनी म्हाका परकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली श्लोक आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात उद्गार सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया आतां तर म्हणटा सरेस्परू सगळ्या म्हज्या काळजान म्हजेशी पटयेया कित्याक हांव सगळोच बोळो आनी ककुळदार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवय आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या एक पावटी जेजू एक मोनो देमसार सोडयतालो देमसार भायर वेतास मोनो आसलो तो उलयलो तो वळू लोक विस्मीत जालो पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले देमसाराच्या मुखी बेलजेबुलाच्या शातेन तो देमसार सोडयता हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवच्या खातीर ताणें सर्गीन तावन एक कुणाकण दाखयजय म्हणटाले पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगी लागलो आंतर झुजान वांटे पांटे जाल्लें खंयचीय राज विभाड जायनासता रावना तशेंच घरा भितरच वांटे पांटे जाल्लें घराणें देसवाट जायनासता उराना त्याच परी सैतनांचेच पक्षेचे एकामेका उपराडतील जाल्यार ताचें राज उरचें कशें हांव बेलजेबुलाच्या शातेन देमसार धांवडयता जाल्यार तुमचे शिस कोणाच्या पदवेन धांवडयतात अशें ताणींच तुमकां अपराधी म्हणून काडलेलें बरी जालें पूण देवाच्या पदवेन हांव देमसार धांवडयता जाल्यार दुबावाबीन
देवाचे राज तुमचे थंय येवन जाला. एक बोलवंत मनीस आपले हातेरां घेवन आपले गटदार राखीत जाल्यार ताचे सगळे आस्त बदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्या की बोलवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लाडायक वचून ताका सळवयत जाल्यार ताका दैर दिवपी सर हातेरां तो वण व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगता ना तो म्हजे विरोध सुसय. जो कोण म्हजे सांगता पुंजयना तो निजायकी शिमटायता. देवाचे उदार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातही म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, रेतीरस उद्देश जावन आसा जिवीत परिवर्तन करचो. तेंचो आज किर्तन गार म्हणटा, किर्तन 94. सर्वेस्परचो ताळो तुमकां आज आयकता जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. सर्वेस्परचो ताळो दिसपरते आमी आयकोंक आसाव, पूण आमच्या काळजांत रिगा नासतना मस्तभोवटी आमची काळजां, आमचें जिवीत दारुणांचें जावंक पावलां. पोरण्या सोल्यांत देवान जायतें बरेंपण केलें, महत् कार्यां केलीं, आजापां केलीं लोकां मुखार. पूण लोक देवाक विसरून गेलो. तेंचो देव भोवसो दुखीन ह्या किर्तनांत सांगता. आनी सांगतास जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतल्या हेच्या पयल्या वचपान ते आमी पळयता कशें देवाक दुखता मनशाचें अनउपकारपण, देवाक दुखता मनशाचें बेविश्वासपण. आमी देवा थंय केदला विश्वास उणें दवरता. मस्तभोवटी कितेंय घडटा जाल्यार, कितेंय ल्हान चड उणें घडटा आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत, आमकां देवाचेरच राग येता. देव आसा गी म्हणल्यार सवाल मस्तभोवटी विचारता. आनी आमच्या पिड्या शिड्येंत देव आमच्या सांगाता आसा, आमकां तो सदांच सांबाळटा म्हणून आमकां कळीत आसल्यार एका तराचो बेविश्वास आमी दाखयता. देखून जेजू आनी देवस्तुती आमकां आज आपोवणें दिता. आमचे दारूण काळीज सोडी जंय, काळजांत मोवाळाय बरी जंय, त्या काळजांत विश्वास पण बरी जंय, त्या काळजांत भावार्थ बरी जंय. देव आमच्या जिवितांत जायतीं महत् कार्यां करतलो. देखून देवाक आमी सदांच होगलाप दी जाय. कित्याक देव ह्या संवसाराक आयलो ताच्या पुता मरिपात देवाचें राज प्रगट करत्याक. तेंच देवाचें राज आमच्या हर एकल्यांचे थंय आसा आनी तें वाडा जाय जाल्यार क्रिस्ता थंय आमचो भावार्थ सडा जाय. असलो भावार्थ मागोवन घेवया ह्या पवित्र बलिदाना वेळार. आमेन. मोला दिग्दिर्वे बंगार रूपे ना सौम्या मुझे लागी जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता गे दन्या. संतोष उल्लास मुझ्या जिणे सो उंड्या सवे भेटून दिता. कष्टानी वार मुझ्या कुडी सो वायना सवे भेटून दिता. मोला दिर्वे बंगार रूपे ना सौम्या मुझे लागी जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता गे दन्या. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एक्या पैसेवेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घे. गलवळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांची काळजां सगळ्या खोटेपणांतली नितळ कर आनी अशें तांची दानां तुका मानू. खरें सूख तूं तांकां बसयताय देखून फडकिऱ्या दादोसपणांक ती लाभदन अशें कर. आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस्परातै उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि शासनांच्या देवा सर्व कळे आणि सर्तय आम्ही तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो नवीन करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो बोंदवण्यो दामून तुजी साखरी करूंक निर्लो बी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरळान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान उन सर्गीन तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नामी येता ताका जय उन सर्गीन तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणांची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी त्याने बुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कराराचें हें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करा बावर्ता सगुट परगटुया सोमी मेलो सोमी जीवन जालो सोमी नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मोर्दनांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उडास करता हो जिविताचो बुंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या ज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पावलो आमच्या गवळी बापान सगळ्या ज्या वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मोरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना आमेन आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आमी धैर्यान म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसभर ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार
दया करून या जिवितांत सवस्त कायम कांदी सर्गींचे बागन आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीन सुटाय आनी सर आकांतांतलीन वाटाय कित्याक रसवडगी पदवी आनी महिमा तुझी ससनाच्या तुम्ही ससना आज जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्मदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी सम्या तुझे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली जेवणाच्या वेळी तुवे उंडो मोडलोय तुझ्याच त्या मासांतो बदलोय कालसिरा रग जायसो गेलोय उपरांची पियेव दिलोय ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा ये कुर्पे सागोरा धन्या भाग्यवंता ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा ये कुर्पे सागोरा धन्या भाग्यवंता कडपातां तुवे उदक पियेवंक दिले मनाचे ते कान तुवे खावंक दिले हजार हजार लोकांक उंड्या मासलेन वाडले ये सोमिया आमच्या धन्या ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा ये कुर्पे सागोरा धन्या भाग्यवंता मोगाळा राया ये आमच्या काळजान प्रकाश पांकय तुझ्या मोगाळ उज्यान कुडीकानी आत्म्याक दिगताय तू आमकां ये तारोका आमच्या सोम्या ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा ये कुर्पे सागोरा धन्या भाग्यवंता
सोम्या गौल्या मोजा सोम्या अर्गान तुका सर्गी कानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गान तुका मोगान तुवें तुका पेटोन दी तुवें दिवच्या कुर्सार मेलोय उंड्या वायनान तुका समार पेलोय सोम्या गौल्या मोजा सोम्या अर्गान तुका सर्गी कानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गान तुका प्रार्थया. प्रितीवंत बापा, दैवीक जिवीत दिता त्या जेवणात तूं आमकां पोसताय. त्याच्या गटायेन आमकां पातकांतली उबारून तुज्या कुरपेंत माहिपासान सांबाळ आनी गुटाच्या रुपान आमी घेता तें तुजें दैवीक जिवीत आमच्या नव्या जिणेच्या दिसपट्ट्या सालींत दिश्टी पडोवन दी म्हूण मागता हांव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार जय तुका सडवंदारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या जय तुका सडवंदारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या कुर्सा तो जावन आसाय मोड मोगा आनी सस्त्रांत्याचे प्रकाश सर मनशांचे सतावार सोत्याचे जय तुका सडवंदारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या जय तुका सडवंदारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या मगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरिये आशीर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कुरवे निरमकां आमचे देवा आमच्या स्मरते बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमेन. Praise the Lord.